सुरवातेचे गायन आम्ही गाऊया. A18 मिसाची बॅट पान 9 A18 पेज 9. मिसाची बॅट बेडोग्याने घेता गीत म्हणून गायो कारिबुया खालवारी बॅट ओपून परवेश करता एक मनान मिसान वाटो घेवया मिसाची बॅट बेडोग्याने घेता गीत म्हणून गायो कारिबुया खालवारी बॅट ओपून परवेश करता एक मनान मिसान वाटो घेवया. बाबाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबा म्हणून जाता ते भाशेन आमी सगल्यांनी बरें करीत रावंक बरें करीत वचूंक आमकां आदार दी म्हूण हे मिसाचे भेटेंत मागुया. आनी पवित्र भेट देवाक मानता तसली जावंक आमी पातकी म्हणून घेवन देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सर्वपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यान सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या कागुदको सोम्या कागुदको सोम्या कागुदको सोम्या कागुदको प्रिसा कागुदको प्रिसा कागुदको प्रिसा प्रार्थया. जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गरजो ओगेपणान बापा मुखार धरुया. मागुया आयच्या दिसाक झोल दीस मनयतात तांचे पासत जी कोण आपले काजाराचें वरस मनयतात तांकांय मागण्यांत धरुया. जायत्या जाणांच्यो तरेतरेच्यो गरजो आसात. जायत्या जाणांनी मागूंक लायला. आमी मागतले म्हूण तांकां सांगलां. कितलींच आमची भावां भयणां मरून गेलेलीं आसात. ह्या पिडा रोगांतलीं आमकां राखूंक आनी सांबाळूंक वाटावंक देवा लागीं मागुया. देवा आमच्या बापा, जांकां तुज्या मोगान तूं थीर करताय तांच्या जिविताच्या सर्व घडितांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय. तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. ही आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवर चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. राजांच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप.
सेनेकेरीबान आसिरियेच्या राजान हेजेकियाक आनीक एक पावट निरोपी धाडले, अशें म्हणून जुदाच्या राजाक हेजेकियाक अशें सांगात, तुजो देव जेरुसालेम आसिरियेच्या राजाच्या हातांत पडचे ना म्हूण तुका सांगता आनी तूं ताचेर पातयेताय. ह्या देवाक तुका फटोवंक दिवं नाका. सगळ्या देशांक आसिरियेच्या राजान कितें केलां तें तूं जाणय. तांचो कसो विद्वास केलो तें तुवें आयकलाय. तूं एकलोच सुटलोय म्हूण रावताय. हेजेकियान निरोपाच्या हातांतली चीट घेतली आनी ती वाचली. उपरांत तो सर्वेस्पराच्या मंदिरांत गेलो आनी सर्वेस्परा मुखार ताणें ती चीट उक्ती करून दवरली. हेजेकियान सर्वेस्परा मुखार हें मागणें केलें, दोळबारांच्या सर्वेस्परा, केरुबीच्या सिंहासनार बसलेल्या इस्रायेलाच्या देवा, संवसारांतल्या सगळ्या राजांचो तूं एकलोच देव. तुवेंच स्वर्ग आनी प्रितूम रचलाय. सर्वेस्परा, कान दिवन म्हजें आयक. सर्वेस्परा, तुजे दोळे उगड आनी पळे. सेनाकिराबेमाची उतरां आयक. जिव्या देवाक अपमान करूंक ही चीट ताणें धाडल्या. सर्वेस्परा, सगळ्या राष्ट्रांचो आसिरियेच्या राजांनी भस्म केलो आनी तें खरें. तांच्या देवांक तांणी उजो लायलो, कित्याक हे देव न्हय पूण मनशाच्या हाताचो वावर, लाकूड आनी फातर. आनी देखून ताणें तांचो भस्म केलो. पूण आतां सर्वेस्परा, आमच्या देवा, तांच्या हातांतली आमकां निवार. आनी तूं एकलोच देव म्हूण पितुमी वेल्या सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. तेन्ना इजायासान आमोसाच्या पुतान हेजेकियाक सांगूंक धाडलें, सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव अशें सांगता, सेनाकेरीब, इस्रायेलाच्या राजा विशीं तुवें मागणें केलाय तें हांवें आयकलां. ताचेर आड सर्वेस्पर उलयता तें उतर हें. सियोनाची आंकवार धूव तुजी बेपरवा आनी मस्कऱ्यो करता. जेरुसल्याची धूव तुजे फाटल्यान तकली हालयता. जेरुसल्यांतलो एक उरलेलो जोमो भायर सरतलो. सियोन दोंगरार रावतल्या वाटवलेल्यांचो जोमो. दोळबारांचो सर्वेस्पर आपले व्हड प्रेमाशेन हें सगळें करतलो. देखून आसिरियेच्या राजा विशीं सर्वेस्पर अशें सांगता, तो ह्या शारांत प्रवेश करचो ना. ताचेर तो एक पूण बाण सोडचो ना. धाळ घेवन तो विरोध करचो ना. ताचे भोंवती आडो घालचो ना. आयला तेच वाटेन तो परततलो. ह्या शारांत तो प्रवेश करचो ना. हें सांगता तो सर्वेस्पर. म्हजेच पासत आनी म्हज्या सेवका दाविदा पासत हांव हें शार राखतलों आनी सांबाळटलों. तेच राती सर्वेस्पराचो दूत भायर सरलो आनी आसिरियेच्या मैदानार 1,85,000 मनशांक ताणें मारून उडयले. सेनाकेरीब आसिरियेचो राजा पळून घरा गेलो आनी निनिवेंत रावलो. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. देव आपलें शार सदां काळ राखता. म्हणुया, देव आपलें शार सदां काळ राखता. सोडवेस्पर कितलो व्हरतो. आमच्या देवाच्या शारांत ताका मान फावो कितलो. ताचो पवित्र पर्वत आपली सुंदर तोंकशी वयर काडून दाखयता. आख्खे पृथ्वीचो आनंद. जबाब, देव आपलें शार सदां काळ राखता. सियोन पर्वत उत्तरीचो खरो दोंगर.
वर्त्या राजाचें शार हांगा ताच्या निवासा खोटा मदें आपुणूच ताचो गोठ किडलो म्हूण देवान दाखोवन दिलें. जबाब: देव आपले शार सदांकाळ राखता. तुज्या मंदिरान देवा तुजो मोग आमी नियाळटा. सगळ्या मनशां मदें केदें वतें नांव तुजें. तशेंच प्रितुमेवेल्या शिमांक पावल्या किर्ती तुजी नांवरूप तुजें. जबाब: देव आपले शार सदांकाळ राखता. उद्गार: सर्वेस्वराक जय जय, सर्वेस्वराक जय जय, सर्वेस्वराक जय जय, सर्वेस्वराक जय जय. सोमी म्हणटा: हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. सर्वेस्वराक जय जय, सर्वेस्वराक जय जय, सर्वेस्वराक जय जय, सर्वेस्वराक जय जय. सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं. तुमची सवी आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वैमान तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळे, पवित्र वस्तू काडून सुण्यांक घालूं नाका आनी तुमची मोतयां दुकरांच्या फुड्यांत उडोवं नाका, कित्याक ती घोडयेक ती पांया तळा मोसतीत आनी परत तुमच्या आंगार येवन तुमचे कुडक्यान कुडके करती. म्हणटच हेरांनी तुमकां केलोलें जाय तशेंच तुमी तांकां करात. समूर्त आनी प्रवादी म्हणजे हेंच. ओशीर दारवंटांतल्यान भितर सरात, कित्याक घोट्टाणाक पावयता तो दारवंटो रुंद आनी तो मारोग विस्कोड, आनी तांतल्यान वेता तो लोक कुस्कोड. जिविताक पावयता तो दारवंटो कितलो म्हूण ओशीर आनी तो मारोग कितलो म्हूण कोटी, आनी भोव थोड्यांक तो मेळटा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाफामडीनो, आयची दोनी वाचपां आमकां आमी दुसऱ्या सवे बरें करीत रावंक, दुसऱ्यांक आमी जाता ते भाशेन बरें करीत रावंक आयची दोनी वाचपां आपयतात. आनी हें करता आसतना बाफामडीनो घोडी आमकां त्रास भोगूंक पडटले. हें करता आसतना आमकां घोडी अपमान सोसूंक पडटलो. तरी आसतना दुसऱ्यांनी आमकां केल्लें जाय तशेंच आमी दुसऱ्या सवें करून बरें करूंक आयचो उतराचो सेवा धर्म आमकां सगळ्यांक आपयता. कित्याक आयच्या शुभ वर्तमानांत उदी करून जेजू भर घालून हे उतरांची समजणी दिता. समूर्त आनी प्रवादी म्हणजे तेंच. दुसऱ्या उतरांनी जेजू लोकांक आपल्या शिसांक सांगूंक सोदता जें कितें इतलो काळ आदी प्रवाद्यांनी शिकयलां, जें कितें तांणी सांगलां, जें कितें तांणी संदेश दिला तो तोच. समूर्तींत जें कितें बरयलेलें आसा ताचोय बी आठाप आमी केलो जाल्यार आमकां समूर्तूय बी तेंच शिकयता. दुसऱ्या सवें जाता ते भाशेन बरें करीत रावंक, दुसऱ्या सवें आमी बरें करूंक आमकां समूर्त आनी प्रवादी बी शिकयता. हाचो उगडास जेजू ह्या शुभ वर्तमानांतल्यान करता. आनी त्याच शेवटाच्या वळींनी जेजू बाफामडेन नव्यान उगडास करून म्हणटा, अशें करता आसतना ओशीर दारवंटांतल्यान भितर सरची गरज. दुसऱ्या उतरांनी जेजूची शिकवण तीच. बरें करूंक सोदताय तें बरें करपाचें जिवीत, आगोडायेचें जिवीत तें, त्याग साक्रिफिसांचें जिवीत तें, आडखडींचें जिवीत तें. जेन्ना तूं दुसऱ्यांक हे भाशेन बरें करूंक सोदताय, बरें करूंक वावुरताय, प्रयत्न करताय तेन्ना जायत्यो आडखळी येतल्यो. पूण भिवूं नाका. ह्या आडखड्या मदें तूं बरें करूंक सोदताय आनी ह्यो आडखळी येतात तेन्ना तूं तुजो शेवट बरो जावंक पावता. तूं सासणाक जिविताक पावता तसलें जिवीत तूं जोडूंक पावताय.
जेजूची उतरां ही दुसऱ्या सवें बरें करूंक दुसऱ्या सवें बरें करीत रावंक. कित्या पासत आमी बरें करचें काय? कित्या पासत आमी दुसऱ्यांक आमचें बरेंपण दाखोवचें काय? हाचे पयले वाचपान राजांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतल्या वाचपान ताचो साबाब आमकां मेळटा. सर्वेस्परदेव एकदम बरो. सर्वेस्परदेव आपल्या बरेपणाच्या भांडारांतलें काडून तो आमकां आपलें बरेंपण फावो करता. सर्वेस्परदेव आमचे जण एकल्याचें मागणें आयकता. जाल्यार इतलो देव बरो जाल्यार आमी ताचे रुसतांनी ताचे भाशेन ताचे सारकेलें हें बरेंपण जिवंक नाका काय? बाबा म्हणून पयल्या वाचपांत राजांच्या पुस्तकांत दुसऱ्या वाचपांत आमकां थंयसर सेनाकेरीबान हाचे विशीं आनी इझेकिया हांचे विशीं ही भासाभास जाल्ली आमकां आयकूंक मेळटा. सेनाकेरीब हो आसिरियेचो राजा जाल्यार थंयसर इझेकिया हो सर्वेस्परा देवाक मानतलो, सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतलो, सर्वेस्पराचेर आख्खे आपलें जिवीत जिवन चलतलो राजा. आनी असली परिस्थितीन सेनाकेरीब इझेकियाक एक निरोप धाडटा आनी म्हणटा आनी थंयसर आपूण राजा सगळी आपणाक चड पदवी आसा. तूं सर्वेस्परा देवाचेर विस्वास दवरताय तो तुमकां सांबाळचो ना, तो तुमकां जिवितांत हारयतलो. अशे भाशेन सेनाकेरीब एक चीट कशी बरोवन इझेकियाक धाडटा. ही पत्र ही चीट इझेकिया वाचता तेन्ना भिरांत कशी घोडी सुट्टा. तरी आसतना सर्वेस्परा देवा सरशे वेता, ताच्या मंदिरांत वेता, सर्वेस्परा मुखार ती चीट उक्ती करता आनी कुशीक थंयसर उक्ती करून तो दवरता. आनी आपले मागणें सर्वेस्परा देवाक इझेकिया थंयसर सर्वेस्परा देवाक उबारता. जाल्यार बाबा म्हणटलो हें मागणें सर्वेस्पर देव इझेकियाचें आयकता, मागण्याचो फोड ताका दिता आनी म्हणटा भिवू नाका, हांव तुका राखता आनी सांबाळटा. म्हजे पासत आनी दाविदा पासत हें शार हांव राखतलो आनी सांबाळटलो. भिवू नाका, हांव तुज्या सांगाताक आसा. असलीं घोटायेचीं उतरां, असलीं बरेपणाचीं उतरां सर्वेस्पदेव इझेकिया प्रवक्त्याक थंयसर फावो करता. हे मागणें ताचें सर्वेस्पदेव आयकून घेता आनी हे भाशेन आपल्या बरेपणाच्या भांडारांतलें काडून इझेकिया ह्या राजाक आनी पोरचेक तो अणभवूंक फावो करता. बाबा म्हणटलो दिसा दिसपटी सर्वेस्पदेव आमकां आपल्या बरेपणान भरीत आसा. दिसा दिसपटी सर्वेस्पदेव आमचे मागणें आयकून घेता. दिसा दिसपटी सर्वेस्पदेव आमकां राखता आनी सांबाळटा. आनी ह्याच पासत जे परी सर्वेस्पदेव आमकां आपलें बरेंपण फावो करता ते भाशेन आमी दुसऱ्या सवें बरें करीत रावंक देवाच्या उतराचो उलो, देवाच्या उतराचो संदेश तुका आनी म्हाका आयच्या दिसा. पूण घोडये साबार पावटी त्याच शुभ वर्तमानांत जेजू सांगता ते भाशेन पवित्र वस्तू काडून सुण्याक घालप सारकें न्हय. कित्याक तुमची मोतयां दुकरांच्या फुड्यांत उडोव नाका, ती घोडये पांयां तोडा मोसतीत आनी परत तुमच्या आंगार ती येत. बाबा म्हणटलो हे भाशेन घोडये साबार पावटी आमच्या जिविताचें धोरण घोडये जाता. देव आमकां बरें फावो करता पूण तें घोडये बरेंपण आमी अणभवूंक सोदिना, तें घोडये बरेंपण आमी घेवंक सोदिना, तें बरेंपण आमी नाकारता. आयच्या दिसाक अंतस्करणाची चवकशी करुया. आयच्या दिसाक देवाचें बरेंपण ओळखून घेवया. आनी जे परी देव आमचे सवें बरो, जे परी देव आमचे सवें उदार, जे परी देव आमकां आपलें बरेंपण दाखयता तशेंच आमी दुसऱ्या सवें दाखोवंक, दुसऱ्या सवें बरें करीत वचूंक आनी अशे भाशेन ही अशीर दारवट्यांतल्यान भितर सरून हेंच सुर्गेचें सूख जोडून घेवंक तुका म्हाका हे मिस्साचे पेटेन आदार मागून घेवया. भेटवणेच्या वेळार आमी गायन गावया. मातयेचे भांगार करूंक C24 पान 38, C24 पेज 38. मातयेचे भांगार करूंक शोकाय तुये गाचुत्रां मातयेतून आमची जिवीत भांगार करून पवित्र आत्म्या
म्हज्या भावमडेनी म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपत्वेदार देवा बापाक मानतात असलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सवेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्परा प्रोत्सवण जावन आमचो वाकाडणेचो योद्न मानून घे. ह्या योजना वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानतात असली जावं आमच्या काळजाची भोक्ती ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासांची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमच्या दिनवासांच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चडना. तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार देवदूताचो दोलबार तुका मान भोवमान दिता. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार वल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांवीं येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बाबा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण ससूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपले आश सांग दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तीच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्याने दिन वास ती आपली आश सांग दिली आनी म्हणे तुमी समेज घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासून आनी समेज मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगड्या साकराक. Pawartaco gód porkotia, Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मोर्तांचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बेश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरमसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव भयणींची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक
तुझे पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावून हे मिसा भेटेन वांटो घेतिल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची आनी आमचे माई सांगाती तिचो पोती बागयोन जुजे बागयोन दोनदूत आमचो आस्कारी बागयोन मिंगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या शिशू वरवीं त्या शिशू सांगता त्या शिशू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पत्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन. भवमलीनो खऱ्यांनीच देव आमकां आपल्या बरेपणाच्या भांडारांतलें काडून बरेपण फावो करीत आसा. थांबोन आसतना आमी पुर्ती न्हय आसतना पासून देव आपलो आशिर्वाद आमकां मेळोवन दिता. देव आमकां सगल्यांक राखता आनी सांबाळटा. हिसपा भायर शीम मेर नासतना आपलो मोग आनी बरेपण आमकां तो दित आसा. आमचे सवें तो दाखयत आसा. ह्या वेळार असल्यान सभार देवाच्या बरेपणा खातीर आशिर्वादा खातीर ताचे उपकार आठोवन जेजून शिकयलेले मागणे बापाक उबारून बरोबर म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवट ती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी रासवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिणे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटा ती. शेडेच्या जेवणाक आपयली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. ओत्मीक कुमन्याचे मागणे. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानता. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेता. हे वेळार तुजे भोव अमळीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हजे काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हजे काळजांतूच आसलेल्या पुरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सुशिलो कोड सोडून केलीच म्हाका निर्म नाका. आमेन. आत्म्या मोच्या गायन कोर D30 आणि 4 पान 60 आणि 5 D34 पेज 65. आत्म्या मोच्या गायन कोर तुझ्या गायन उल्हासो
कोरोना व्हायरस पिडे सुमयार देवाचे काकलुतीचे मागणे. सोरपतवेदार आनी काकलुतसारा देवा, सोडवून दिवंक तुजो हात मोठवो जालो ना, न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां बासायलाय. आमचे विनंतींक तूं चोत्राय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यान तुजीं भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुज्या उतराची पोतवी पाटोय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बाबा, तुजीं भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. ही पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक गोठाय दी. पिडेस्तांचो इलाज करतात त्या वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोर्ताचे तोणीर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्यांक विसव मेळो. पवित्र आत्म्या, ही पिडा नाश करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडूं. अभ्यास करतात ते वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशीं पावलां घेवंक सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सोम्याची चूक तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास धरता. ताचेर बावाड थेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावन, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणेन संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसा बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांचीं काळजां तुजे लागीं येवं दी आनी तुजें सवें तांकां बरवांचो मेळो. जो जावन आसा आमचो आसरो सासणाच्या सासणाक. आमेन. प्रार्थया. दयाळ बाबा, तुज्या पुताच्या अमोलीक कुडी रोगताच्या जेवणात तूं आमकां तुज्या जिवान नवीन करताय. परतून परतून ह्या जेवणांत भोक्तीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रेन मेळोचें कर. हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचे गायन गावया. जेजूक आमचे मोदें धरून. F7 पान 8. F7 पेज 88. जेजूक आमचे मोदें धरून एकामेका प्रितीना दिवू चलया आमी पोतून घरा ताच्या मोगाक मनशाक जिखून. जेजूक आमचे मोदें धरून एकामेकाक प्रितीना दिवून चलया आमी पोतून घरा ताच्या मोगाक मनशाक जिखून. जेजू चल्लो